वर्साच्या पावण्याचेर नाल्लाचेर विचार थारतलो। श्रीलंकेची करन्सी वीक आसा। गोयची भारताची करन्सी बरी आसा म्हूण श्रीलंकेच्यान नाल्ल हाडपाचेर विचार चालू आसा। पूण राज्यांत वर्साच्या पयल्या पावण्याचेर थारतले की भायल्यान नाल्ल इंपोर्ट करप वा ना ते म्हण शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एक म्हणल्यार सरकार डायरेक्ट प्रोड्युसराक दिता, म्हणल्यार डायरेक्ट जो भाटकार नाल्ल ट्रेडराक विकता ताचे कडच्यान डायरेक्ट सोर्स करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाजाल्यार हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकूंक शकता। दिस इज वन वे ऑफ इंटरवेंशन। सेकंड इज वी कॅन इम्पोर्ट द कोकोनट फ्रॉम अब्रॉड और वेरेवर इट इज चीप। श्रीलंका वॉज कन्सिडर्ड बिकॉज ऑफ द करन्सी पोजिशन। करन्सी तांची वीक आहा, तर आमची करन्सी स्ट्रॉंग जाता, म्हणजे वी आर एट एन इनिशियल एडवांटेज। ही वापरूंक जाता काय कितें? श्रीलंका नाका आनी खंय वचूं आनी खंय वचूं, देर इज नथिंग फिक्स्ड। But government has shown inclination to even import. One, two, to directly intervene with the producer. Three, to wait and see whether नवो जो पाडो पडटा, वर्साचो पयलो पाडो आहा, त्या पाड्याचेर सिच्युएशन इम्प्रूव जाता काय कितें हें पळोवपाक राव। चवथें की जितले सरकारी नाल्ल आहा तातूंतल्यान प्रोडक्शन घेवन आमी आमचे हॉर्टिकल्चर आउटलेटांनी सबसिडायज रेटाक दिवप। दीज आर द इंटरवेंशन पॉसिबल। आता हे इंटरवेंशन पॉसिबल म्हणून हांवें स्टेटमेंट दितकर आता गिरीश पडतो म्हणटा कितें की ही कॉन्स्पिरसी म्हणून माडाचे नाल्ल माड मारून सेटलमेंट झोन करूंक शकता हें कितें? सो आय थिंक आय शूड रिएक्ट टू समबडी हू इज टॉक सेन्स। I should not be reacting to a conspiracy theorist who wants to create a conspiracy out of everything. He is talking like a Bono. Bono म्हणल्यार कितें? नाल्ल जो ताचो वापर जायना, जो हुंदीर खाता आनी सकयल पडून वेस्ट जाता ताजे भशेन तो उलयता। हो बोणोच। हाका म्हजो परतो कावंटर प्रश्न आहा। तो म्हणटा तूं हे सेटलमेंट झोनाचेर उलयता ताका हिस्ट्री वचची आहा। हाणें खूब वर्सां पयलीं एक स्कॅम केल्ली, ग्रो गोवा एग्रो मेमल म्हणून। आनी कितें केलें? लोकां कडच्यान पयशे घेतले, बोकड्यो रोयता, बोकड्यो आमी हें करतले, बोकड्यो आमी रेर करतले, बोकड्यो रेर करतले आनी बोकड्यांचेर आमी एक शेअर नॉन बँकींग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाचे स्कॅम आसले। हें सांग्यारूच जाल्लें, थंय ताणें जमीन घेतली। तेन्ना गिरीशान अजून हें कित्याक केलें ना? माड कित्याक रोयले ना? बोकड्यांचे स्कॅम करून कित्याक केलो रे? दिस इज अ क्वेश्चन यू शूड आन्सर।